सध्या आतां हांव उबो आसा जी आमची लूड्स अग्रीमेंट चर्च आसा आंबावलीची त्या जागेर आसा. म्हजें नांव मेल्वीन आनी तुमी पळयतात आवाज गोवन्स लायव्ह यूट्यूब चॅनल तुमी पळयतात. आनीक आयचें हांव वेलंकणी भायर सरता. म्हाका वेलंकणी पावपाक ऑलमोस्ट 4 days तरी लागतले. ऑलमोस्ट 1030 किलोमिटर्स आसा ते वेलंकणी. आनी फर्स्ट टायम म्हज्या लायफाक हांव इन वेलंकणी वयता बायक घेवन. आनीक तुमी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट करचो. आनीक हांव तुमकां डेली ज्यो तुमचें रुटीन जें आसा जें तुमकां करून ट्रॅवल करता हांव तें तुमकां सगळ्यांक हांव दाखयतलो. तुमी सगळ्यांनी हो व्हिडिओ सगळ्यांक शेअर करचो. म्हजें नांव मेल्वीन. ओके, प्लीज तुमी सगळ्यांक शेअर करचो. आनीक आतां हांव भायर सरता वेलंकणी वचपाक. हिंगा पयलीं हांव आमची लूड्स अग्रीमेंट पयलीं आशिर्वाद घेवन हेंच्यान हांव भायर सरतलो. तुमी सगळ्यांनी म्हाका सपोर्ट करचो. ही चर्च ही आमची गांवची चर्च आवर लेडी ऑफ लूड्स चर्च आंबावली. ही म्हजी गांवची चर्च. आमी सदांच आयताराक आनी विकली मिसाक आमी डेली मिसाक येताय. तुमी बीन सदांच मिसाक येवचे. आनीक देवा कडेन मागचें जें तुमकां कितें जाय तें सदांच चर्ची कडेन मागलें जाल्यार तुमकां मेळटा.